आज आम्ही चोडणा गावान आसा. चोडणा हाली तुम्ही कितलेशेच व्हिडिओ पयले आसतले. पोमुर्फा फेरयेकडे जो रोड वता चोडणाच्यान त्या फेरयेचे रस्त्याचेर भरतेच्या टायमार उदक भरता. तुम्ही फाटल्या 1-2 म्हयन्यांत कितलेशेच फेसबुक पोस्ट पयले आसतले, व्हिडिओज पयले आसतले, न्यूज चॅनलाचेर न्यूज पयले आसतली आणि कितलेशे लोक तुम्ही असे पयले आसतले जे क्रॉस करताना त्यांच्यो बायक व्हांवून वयता. चोडणाचे आमचे भाव मागीर तांकां हेल्प करता, तांकां वयर काडटा. असे कितलेशेच इश्यूज हांगा जाल्ले आसा. आमी ह्या 2-3 दिसांकूय अशे व्हिडिओ न्यूज पयल्ली आसा की हांगा अशें जाता आणि लोकांक कम्यूट करपाक मेळना. पोमुर्फा फेरयेकडल्यान ते सायडींतले जे लोक रावतात ते फेरयेकडल्यान जे चोडणा लोक येता तांकां ट्रॅव्हल करपाक त्रास जाता. पण आयज आमी तुमकां तेज्या फाटले रिझन दाखोवपाक येयल्या. इश्यू खंयचोय सॉल्व करतलो जाल्यार तो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करप चड गरजेचो आसता. हे पळय आतां तुमकां दाखोवपाक सोदता कशी खवटी पडल्या पळय ते दाखोवपाक सोदता. पळय हो आता एक सगळ्यात व्हडलो खवटो. पण हांगापर्यंत आमी जेन्ना चलत येयले बाना वचून जेन्ना फुडें चलत येयले पळय तेन्ना आमकां एक बारीक खवटोय पयलीं मेळ्ळो आणि हो सगळ्यात व्हडलो. हेका क्रॉस करून फुडें वचपाक मेळना आमकां. आता आमी कितें तरी करून फुडें वचपाकूय ट्राय करतले. तुमकां आयज आमकां दाखोवपाक जाय की हेजें कारण कितें. हे जे उदक भरताचें कारण कितें. कारण हे बांद फुटल्या. हे आमी जेन्ना लोकल्सां कडेन हांगा उलयले पळय आमकां अशें दिसून येता, अशें कळ्ळें आमकां की 8 कडे हो बांद फुटला खंय. तो खाजन कमिटी आपलें काम सारकें करना. मामलेदारान हितून लक्ष घालपाची गरज आसा आणि हांव मागता मामलेदारा कडेन की हे खवटी बेगींतल्या बेगीन बंद जावचे आणि हे जातले पळय तेन्नाच ते खंय तरी रस्त्यार उदक येवपाचें बंद जातलें. हे जर सारकें जायना जाल्यार उदक हे सदच्या भरतेच्या टायमार रस्त्यार येतले. प्रत्येक फावटी हे रस्त्यार येवन रस्ते बुडटले, आमच्या शेतांनी येतले आणि जेन्ना शेतांनी उदक येता खारें उदक जेन्ना शेतांनी येता तेन्ना शेताची कशी पाड पडटा, कशी पडींग पडटा शेतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो हेजेर चड उलोवपाची गरज ना. पण ही अशीच हे चोडणा गांवचो जालो. आमी हे रोखडेच आता आमी तुमकां मया गांवचे दाखयले की मया गांवांनूय सेम सिच्युएशन आसा. वांयगण्या, तिकाण्या, सावनार ही जी वाट ही सायड जी आसा पळय ते सायडीन सगळ्याक अशीच खवटी फुटलेली आसा. अशेंच दर्याचें उदक शेतांनी येता आणि मागीर ते शेतान उदक येयल्ल्या कारणान ते शेत कोण लायना. शेत लायले ते वेस्ट वयता. उदक येयल्ल्या कारणान उदक भरून ते कुसता शेत, नाजाल्यार खारें उदक येयल्ल्या कारणान जमीन पाड जाता. आमी आरटीआयज ऑलरेडी घातलेल्यो आसा की अजून पर्यंत कितले फावट टेंडर आउट जाले, कितल्या रुपयांचे टेंडराचे हांगा काम जाले. कित्याक हांगा अशें आयकून येयलां आमकां की बीजेपी गव्हर्मेंटान ही बांद हालींच बांदलेले, हालींच कितले तरी कोटींचे हांगा टेंडर येयले, आनी हे बांद बांदलेले. तुम्ही पळोवपाक शकता. आता तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता पळय हांगा असो सो तुम्ही हे पळोवपाक शकता की उदक कशें भरता पळय. जेन्ना हे उदक भरता, जेन्ना शेतां तुंबता, फूल उदक भरता तेन्ना तेजें कितें जाता तुमकां आतां फुडें पळोवपाक मेळटलें. तुम्ही पळोवपाक शकता अशें खंय रस्त्यार ते उदक येयल्लें आसा. आयज तुमकां आमी सकाळच्यान जे दाखयता पळय की रस्त्यार उदक कशें येता. पयलीं तुमकां दाखयलें की रस्त्यार उदक येता. ते सगळ्यांक खबर आसा की रस्त्यार उदक येता आनी ट्रॅव्हलिंगाक त्रास जाता. पण आयज तुमकां आमी दर्यांतून 15 वचून दाखयलें की खंयच्यान खवटी फुटल्या आनी कशें ते शेतांनी उदक येता आनी कशें शेतांनी उदक भरून ते मागीर रस्त्यार येता. सो हांवें तुमकां रिजन दाखयलें. ही गजाल कित्याक घडटा पळय ते रिजन तुमच्या फुड्यान हाडलें आमी आनी ते रिजन तुमकां दाखयल्लें आसा. तुमकां कळपाक जाय की हे जेन्ना उदक वयर येता ते एका गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची नाल्यार गव्हर्मेंट जी इन्स्टिट्यूट आसा नाल्यार एक कमिटी आसा ती कमिटीन आपलें काम सारकें करूं ना म्हणून हे अशें हालत जाल्या आमची.